उमेश तळावणेकरान मोगो पक्षांतल्यान राजिनामो दिलो. पक्षान विश्वासात घेनासतना राजन कोरगांवकराक पक्षांत घेतला म्हण तळावणेकार उलयला. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. गोमंतक पक्षान पेडणे मतदारसंघात प्रवीण आल्लेकर या रूपान कॅन्डिडेट दिलो. त्या कॅन्डिडेट मोगो पक्षान हांव गटाध्यक्ष ह्या नात्यान जोमान काम स्टार्ट केले. जवळ जवळ 38 बूथ हांवें संघटना बांधली. जी संघटना आजपर्यंत ह्या ढवळीकरांनी मोगो पक्षान बांदूंक नसली. एक स्वप्न भाऊसाहेब बांदोडकराचे फुडें व्हरपाचे माझे विचार असले, पण त्या विचारांक आयज ढवळीकर बंधून तिलांजली दिली. जेन्ना हो आमचो प्रवीण आल्लेकर मोगो सोडून भाजपान गेलो, तेन्ना तो कॅन्डिडेट दुसरो तेंच्यांनी राजन आर्लेकर म्हणून राजन कोरगांवकर म्हणून तेंच्यांनी डिक्लेअर केलो. ताणें म्हाका विश्वासान ढवळीकरांक घेवंक ना, कमिटीन घेवंक ना, संघटनेक घेवंक ना. आयज संघटनेचो रोष म्हाका ओडचो पडटा. आनी दुर्दैव इतलेंच की हो सदांच पेडणेच्या ज्या आमदाराक बाबू आजगांवकाराक डॅमेज करच्या खातीर बरे बरे व्हडल्यो सभा घेवन बीजेपीच्या टिकेट क्लेम करी. तोच मनीस आयज ढवळीकरान घेतलो आनी घेतलो तो घेतलोच. पण तेणी खुबदां प्रेसाक पेडण्याच्या सांगला की हांव भाजपाचो सदस्य आसा, भाजपाच्या टिकेटीचेर हांव प्रयत्न करता. आनी सगळे आसान तो मेंबरशीप तुजो आसा तो रिजायन जावंक ना. हाचो अर्थ कितें समजपाचो आमच्या सारक्या लोकांनी, जे प्रामाणीक मोगो पक्षाक काम करता, हाचे कितें समजपाचें. तो भाजपान रिजायन जावच्या पयलीं ढवळीकर ताका पक्षान आनी तिकीट दिवपाचे डिक्लेअर करता. ही खेदाची गजाल आसा. अशें म्हाका दिसपाक लागला की इंटरनली हो सुदीन ढवळीकर, दिपक ढवळीकर हो भाजपाचो एक मेंबर आनी घटक आसा. फुडल्या टायमाक जेन्ना जर सरकाराक येवपाक आनी भाजपाक 1-2 सीट कमी पडले जाल्यार हे पयलीं थंय वयतले. आयज आमी कोणाच्या तोंडाकडे पळोवपाचे? आयज संघटना म्हणून, अध्यक्ष म्हणून माझी कमिटी म्हाका विचारता. ही मोठी खंत आसा. आनी आयज ज्या पद्दतीने आमचो ढवळीकर बंधू जे तांकां फक्त हम दो हमारे दो, तांकां मोगो पक्षाचे कांय पडलेले ना.